मंगळारा भाजपा पक्षाची दिवचले पत्रकार परिषद जाली। भाजपा पक्षाच्या विस्तार कामाक मंगळारा सावन सुरवात जाल्या। भाजपा पक्ष सत्तेर आसूं वा नासूं मात तांचें कार्य सदांच चालू आसता अशें भाजपाचे आमदार राजेश पाटणेकार उलयल्यात। आरडीएक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। 4 लाख कार्यकर्ते हे 15 दिसां खातीर भायर सरलेले आसा आणि 4000 कार्यकर्ते पूर्णकालीन म्हणजे वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष इलेक्शन जाय पर्यंत आपले घरदार सोडून एक दुसऱ्या गावांनी किंवा दुसऱ्या राज्यांनी गेल्ले आसा। भारतीय जनता पक्ष एक वेगळी आयडेंटिटी धरता आणि हो समज सगळीकडे आसा आणि खरें आहा की भाजपा कडेन सत्ता आसूं नासूं पक्षाचे कार्यक्रम, विस्ताराचे कार्यक्रम, जनसंपर्काचे कार्यक्रम हे सतत चालू उरता आणि हेतूनच भारतीय जनता पक्षाक आयज पर्यंत यश मेळ्ळें आसा। हे सगळें ध्यानात दवरून आयज विस्तार कार्यक्रमाची योजना आयज पासून गोव्यात सुरू आसा आणि 350 म्हटल्यार पळय केरला सारकिले आमचो एक खासदार ना, तामिळनाडू एकूच आमचो खासदार आसा, ओरिसा आमचे कडेन कमी आसा, महाराष्ट्रान आमचे कडेन थोडे कमी आसा, बाकीचे पक्षाचे आसा, छत्तीसगडाक 1-2 कमी आसा। त्या राज्यांनी आमी 100% खासदार आमचे। हिमाचलात तशेंच आमचे पूर्ण आसा, उत्तराखंड आमचे कडेन पूर्ण 100% आसा, गोंयान आमचे कडेन 100% खासदार आसा। तशेंच खासदार बाकीचे अन्य राज्यांनी सुद्दां निवडून हाडपा खातीर प्रयत्न करप आणि हो प्रयत्न गेले 96 दीस आमचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हे प्रत्येक राज्यांनी भोवल्या। जवळ आमची 14 राज्यांनी त्यांनी पूर्ण केले आसा आणि युनियन टेरिटरी थोडी आसाम एक उरला, तामिळनाडू उरला, अशी थोडी राज्य उरल्या, राजस्थान उरला, ती राज्य गेली की पूर्णपणे 100% त्याचा 115 दीस प्रवास जातलो की प्रत्येकाच्या घरान वीज पावपाचो कार्यक्रम आसा। जे घरान वीज ना ताका प्रधानमंत्र्यान म्हणल्यार 16,000 कोटी रुपया हे दवरले आसात। 19 पर्यंत पूर्ण देशभर अशी ओरिसा आसूं, बिहार आसूं, तामिळनाडू आसूं, बारीक बारीक वाड्यांनी न्ही अशे 80 ते 90 लाख घरां आसतली, तांकां वीज ना, थंय तांकां प्रत्येकाक वीज एक दिवपाचो आणि एक मोबायल चार्ज करपा लागून एक पॉयंट आसतलो, अशी योजना आसा धनलक्ष्मी योजना। आणि ह्या हितूंतल्यान गरीबाच्या गरीबा पर्यंत लायट 100% पावोवप सरकारचो उद्दिश्ट आसा।